आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमकां सदांच आपलेर विश्वास दवरून तो आमचे बरोबर आसा म्हूण भावार्थ दवरूंक म्हूण आमकां आपयता. देवान जेन्ना ही सगळी संवसार म्हूण रचलो तेन्नाच्यान तो सदांच त्या संवसाराक सांबाळीत म्हूण आसा. आनी बरेच फावट जेन्ना आमी पातकांनी म्हूण पडटा, आमच्या मनान आमच्या काळजान एक भिरांत कशी म्हूण येता. कितें म्हूण आमच्या जिवितान घडतलें, पातकाक लागून कितें म्हूण आमकां सोसूंक म्हूण पडटलें. पूण सर्वेस्पोर देव दयाळ काळजाचो आनी मनाचो जावन आसा. जेन्ना जेन्ना आमी आमची पातकां वळखून म्हूण घेता आनी ताची सरशी परत म्हूण येता, तो आमकां आपले गोपांत म्हूण घेता, आमची पातकां बक्षिता आनी परतून फुडें वचोंक आमकां एक वाट म्हूण दाखयत आसा. आमच्या ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना आमी भिरांतान जर रावता तर आमी वाट चुकता. आनी तेच आयच्या पयले वाचपान आनी शुभ वर्तमानान आमकां दिश्टी म्हूण पडटा.